जाय तुम्ही तो लिखता रेडी नव्हतो परत परत लिखता म्हणतो अरे पब्लिक ऑफिस त्याला तो जर हरे ड्युटी असा तर ऑफिसात बसपाय बरं पैसा किती जाते साहेब हे सांग बघा आपण लिपा हे पण किती असते एफआयआर रजिस्टर झाले तुम्ही आपण लिपा किती आहे तुम्ही ओपन पब्लिक ओपन रिकॉर्डिंग करतो म्हणून तुम्ही वर किती घेऊन येलाय का सांग बघा त्याका एफआयआर रजिस्टर झाला आणि तो ऑफिसात तो ऑफिसात काय अलाउड करपाक जायना एफआयआर रजिस्टर केली असा नॉन अवेलेबल ऑफिस रजिस्टर झाला जाऊन सुद्धा तो आज ऑफिसात ऍक्टिव्हिटी कशी चालू रे आणि तुम्ही त्याला प्रोटेक्ट करता तुम्ही सामान्य मनशा प्रोटेक्ट करता त्याला प्रोटेक्ट करता झालो तुम्ही सगळ्या पहिला एफआयआर रजिस्टर झाला आता नाव इज अ क्रिमिनल इन द पंचायत फोटो काढते लिपले किती सायनिंग उरले असता मारपाची ताजेर पयलीच्या डेटीन हाऊ इट बिकम व्हॅलिड when you are charged it ते सांगता ताजें कितें आसा पळय ताणें पयलीच्या डेटीन कितें सायनी मारपाचें त्यो मारपाक आयला आसतलो बारीक मुंजा रोड उभारता म्हणून बारीक मुंजा रोड उभारता म्हणून हय तर टाप 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 करून होय की एफआयआर रजिस्टर झाली एफआयआर रजिस्टर झाल्या उपरांत समज अजूनपर्यंत त्याका अरेस्ट जायना नॉन बेलेबल ऑफेन्स घातलेलो आसा एट्रॉसिटी अंडर नॉन बेलेबल ऑफेन्स आसा एफआयआर रजिस्टर जाल्ली आसा आणि तरी सुद्धा हो पोस्ट हांगासर घेवन बशिल्लो आसा आय वॉन्ट टू आस्क डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक रायट आसा सस्पेंड करपाक जेन्ना तुमचे कडेन मॅटर पावलो एफआयआर कॉपी पावली तुमचे कडेन सगळ्या जगाक पावली एफआयआर कॉपी हाऊ दिस पर्सन इज बीन अलाउड टू कम एंड सिट ओवर हियर तो आता सध्या मॅन्युप्युलेशन करतलो मरे सगळे हांगासर एव्हिडन्स टेम्पर करतलो मरे any criminal should not be allowed once his FIR has been done unless investigation he should not be allowed to take a charge under whose influence he is taking a charge Movin तुका विचारूंक सोदता Movin कुदनो you are a portfolio जो आसा पळय तो तुजे कडेन आसा you are a ministry of director of पंचायत what are you doing अशा काळात की तू त्याका इन्फ्लुएन्स करता म्हणून how he is holding the post आणि लॉ अँड ऑर्डर सांभाळपी होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुझ्या लॉ अँड डिपार्टमेंटान जेन्ना एक एफआयआर रजिस्टर जाता एट्रॉसिटी अंडर एफआयआर रजिस्टर जाता जाल्यार पुलीस कितले सकयल येयला मरे ताका पुलीस व्हरपाक नारायण बाब सकयल पुलीस येयले पंचनामा करता आम्ही विचारलं किती करता पंचनामा करता ना पंचनामा करता ताका आतां सध्या पयलीं उकलपाक जाय मरे हाऊ ही इज बीन प्रोटेक्टेड इन द पंचायत पंचनामा करता जाल्यार सुद्धा हांव जेन्ना रिकॉर्डिंग करपाक जाल्यार ते पुलीस कडल्यान वयर येयले ताका घेवन मागीर पंचनामा कसलो करता तर तांकां भिरांत is police doing पंचनामा with this person आणि हांव म्हाका मारला मरे थंयसर जाल्यार हांव आसपाक जाय मरे थंयसर म्हाजो मेडिकल तुमी केलो मरे काल आतां हांव पुलीस स्टेशनान गेल्लो म्हाका इन्क्वायरी आपयला म्हणून आय वॉन्ट टू आस्क वेदर दीस पर्सन इज बीन टेकन फॉर मेडिकल यू से दॅट देर शूड बी प्रोसिजर माय सिंपल क्वेश्चन इज जेन्ना प्रोसिजर फॉलो करता मारला कोणी म्हाका तेणे ताजो अल्कोहोल टेस्ट जावपाक जाय ताजे सगळे टेस्ट जावपाक जाय आशिल्ले 3 दीस पयलीं जावपाक जाय आशिल्ले मेडिकल म्हाजो जालो म्हणजे तुम्ही म्हाजो मेडिकल जालो बरोबर आहा म्हाका अटॅक जाला म्हाजो मेडिकल जाला फायन बट अदर पर्सनाचो मेडिकल कित्याक लागून जावपाक जायना हाऊ कॅन यू अग्री दॅट पर्सन वॉज नॉट अंडर सबस्टन्स सो वी वॉन्ट टू व्हेरी क्लिअरली आस्क is there law and order which is existing in Goa or it has been collapsed shutdown केल्ले आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुवें हे पुलीस डिपार्टमेंट कंप्लिटली शटडावन केल्ले आसा हे एफआयआर जी आहा पळय ती कित्याची व्हॅल्यू कितें हेचो सेक्शन जे घातलेले आहा पळय नॉन बेलेबल सेक्शन जे घातले आहा 3(1)R आणि 3(1)S शेड्युल्ड कास्ट एंड शेड्युल्ड ट्राइब्स प्रिव्हेंशन ऑफ एट्रॉसिटी ऍक्ट 1989 आणि भारतीय नया संहिता BNS 2023 115 ऑफ 2 हे जे सेक्शन्स तेजे कडेन लायिल्ले आसात हे सेक्शनाचो व्हॅल्यू कितें आर यू नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द सेक्शन्स ऑल्सो आणि आज पुलीस ऑफिसर हांगा आसा आणि पुलीस ऑफिसर प्रोटेक्शन ताका दिता हेका अरेस्ट करपाक जाय वो टर्मिनेट पहिली गजाल म्हणटा ती ही शूड बी सस्पेंडेड फर्स्ट बाय द डायरेक्टर ऑफ पंचायत बिकॉज वी हॅव गॉन अँड मेट द डायरेक्टर ऑफ पंचायत जेन्ना तुजे कडेन केस येता पहिले टेम्पररी बेसीस तुवें सस्पेंड करपाक जाय काय ना डायरेक्टरान मागीर डायरेक्टर आजपर्यंत कितें कोणाक रावला डायरेक्टरान एका सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लें दुसरी गजाल म्हणटा ते टर्मिनेशन कम्स वन दीस सेक्शन जे जाल्ले आसा पुलिसांक रायट आहा तेका उखलपाक इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स यू हॅव टू पिक हिम अप अरेस्ट हिम put him into a jail
सो वाय आर यू प्रोटेक्टिंग हिम? आणि दुसरी गजाल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक दुसरी गजाल हांचो पंचायतीचो खंय ऑफिशियल म्हाका खबर ना तुलसीदास बाब वो ऑफिशियली तुम्ही अपॉइंट केलो हा लॉयर कितें आसा डॉक्युमेंट्स ऑफिशियली जाल्यार वो लॉयर हांगा कितें करता क्रिमिनल एक्टिविटी कितें करता द पर्सन हू इज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करपाक लागून तूं कॅमेरा घेवन रावता सकयल टॉयलेटी कडेन आणि दुसरो मनीस तो तुजो सेक्रेटरी आहा पळय तो म्हाका मारता म्हणल्यार वो लॉयर आहा पळय ही इज इन्वॉल्विंग इन दी क्रिमिनल एक्टिविटी दे वेर इंटेन्शनली डुईंग दीस की हांव तेंचेर तापट मारतलो रागान गावड्या म्हणला म्हणून आणि म्हाका मागीर अरेस्ट करपाचो बट आय डिडंट डू दॅट आणि आज हांव कांयच करिना आणि आज ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार ताका अरेस्ट करपाक जाय ताका अरेस्ट करिना हेजो सेक्शनाचो कितें फायदो आय वॉन्ट टू आस्क एक्स्ट्री कमिशन आर यू अलाइव Are you there? Is the department on? Why this action is not been taking place? बार काउन्सिलाक हांव रिक्वेस्ट करता कितें असले एडवोकेट तर तुमच्या बार काउन्सिलान हे आसा समज जाल्यार हेजेर कारवाई करपाची गरज आहा कित्याक हेका अपॉइंटमेंट लेटर ना वो हांगा सकयल येता आनी जे इन्स्टिगेशन करता पळय तो तेंचो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता आर यू गोइंग टू हो ट्रॅप करपाचो प्लॅनिंग आहा काय कितें आणि एका सेक्रेटरीक हांगासर बसपाक अधिकारूच ना आणि ती डायरेक्टर सांगताय काल त्यांना एमएलए गेले त्यांनी सांगतात त्याच्यात साईन करपाचे म्हणतो ग्रामसेवक Correct. आणि ती डायरेक्टर ऑर्डर काढता डायरेक्ट ऑर्डर काढता आता हो पळय ग्रामसेवक म्हणून ऑर्डर हो पळय श्री ऑरविल सी वालिस जीएस जीएस म्हणल्यार कितें ग्रामसेवक. ग्रामसेवक आणि बाकीचे आहा पळय VPS विलेज पंचायत सेक्रेटरी आहा दिस इज एन ऑर्डर हे पळय सस्पेंड जाऊन परतून आणि कंटिन्यू हो सस्पेंड जाल्लो मनीस आणि अशें आयकूंक येता आता सध्या हो सेक्रेटरी खंय वो सेक्रेटरी सगळ्याकडे प्रॉब्लेम केला आय एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम कुरका विलेज पंचायत वाय ही विल नॉट मॅन्युप्युलेट द एव्हिडन्सीस